खारीवाड्यात रावपी गायत्री मराठे 70 पिरायेच्या जाणट्या बायलेचो आयतारा गळो चिरून खून केलो। ह्या प्रकरणात वास्को पुलिसांनी अनवळख्या आड कागाळ नोंद केली। गायत्री यांची कूड तपासणी खातीर दक्षिण गोंय जिल्हा हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। खुनाचें कारण स्पष्ट जावंक ना। गायत्री मराठे ही एकलीच घरान रावताली। तिका भुरगीं नाशिल्ल्याचे ताच्या सोयऱ्यांनी सांगले। केन्ना तरी तांचे सोयरे तिका मेळपाक येताले, ना जाल्यार ती सोयऱ्यांगेर वताली। आयतारा सकाळी 11:30च्या सुमाराक शेजारची एक तरणाटी चली तिच्या घराकडे आयली। ताणे वरांड्याचे दार उक्ते गेले, पूण भितरले दुसरे दार बंद आशिल्ल्यान ताणे बेल वाजयली, पूण भितरल्यान कसलोच प्रतिसाद मेळूंक नाशिल्ल्यान ते परतून गेले। उपरांत सांजवेळा 5:30 वरांच्या सुमाराक ती चली परतून गायत्रीच्या घरा गेले। तेन्ना ती जाणटी बायल जमनीचेर पडिल्ली दिश्टी पडली। ते तरणाटे चलयेन आशिक कुशीकच्या लोकांक म्हायती दिली। उपरांत थळांनी पुलिशेक कळीत केले। पुलिशेन घडणूक थळार वचून कुडीचो पंचनामा केलो आनी पोस्टमॉर्टम करपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्हो हॉस्पिटलांत धाडून दिला। खुनाचे नेमके कारण कळूंक ना। फुडलो तपास आसा सुरू। म्हाका ती सरान फोन केलो की अशी तुजे मावशीक मला सुरी मारल्या, आनी तेन्नाच हांव मागीर हांगा आयलो। केन्ना तुमकां समजलो? हें आतां अर्द वर पयलीं म्हाका सरान फोन मारलो, तेन्ना म्हाका कळ्ळें। तेन्ना हांव हांगा आयलो। ह्या घरान कोण रावता? कोण कितले ती एकटीच रावता। एकटीच? तिका हें ना, भुरगीं बी ना, एकटीच रावता ती। मागीर केन्नाय मागीर म्हयन्यान एकदां बी आमगेर येवन वचप केलें। कितली वर्सांची पिराय समज? तिका आसतली 70 जाली तिका। एकटी रावताली? हय जालें कितें अशें? जालें म्हणून आमच्या सरान म्हाका सांगलें तिका सुरी मारल्या म्हणपाक लागलो। म्हण तें सुरी मारल्या म्हणून हांव पळोवपा आयलो। पळोवपा आयलो जाल्यार ती सामकी पडल्या आनी ती सुरी बी आसा तें सुर्या अशें मर्डर केलें तिका। हांगा सीसीटीव्ही कॅमेरा बी कितें आसा? सीसीटीव्ही बी हांगा कांय दिश्टी पडना। कितें कोणाची वायटपण दुश्मनी बी कितें आसलें? कांय खबर ना, कित्याक आमी केन्ना येताले न्ही। केन्नाची खबर जाली? कितले घाले? ही आतां म्हाका दिसता 1 वर बी जातलें। एक 1 वर जातलें म्हणजे म्हाका आतां 1 वर अर्द वर जालें पयलीं फोन आयलो, तेन्ना हांव मागीर दुकान म्हजें बंद करून आयलो हांगा। एकटी रावताली? पुलिसांक बी कितें आनी एक्स्ट्रा कितें सांगलां न्ही? ना, तें म्हाका म्हाजी स्टेटमेंट घेतला हांच्यानी। पुलीस सद्या भितर आसा? भितर आसा। आनी फुडें कितें आनी कितें भितर काय रुमान आनी कांय ना? ना, एकटी आसताली? एकटी आसताली ती। कितें खंय तरी अशें चोरपाचें बी कितें जालां? कांयच कळना। चोरपाक लागून आयलो की आनी कित्याक लागून तिका हें केलें तें कांय खबर ना। पूण घरान सगळें सामान सगळें आसा? हय, सामान आसा तिच्या घरान। मैं आई थी 11 बजे ना, तो दरवाज़ा बंद था तो मैं दरवाज़ा खोली, ये वाला खुल जाता अपना आप, और वो बंद था तो मैं बेल बजाई, बेल नहीं आंटी दादी खोली तो मैं अपने रूम पे चली गई। कितना बजे? 11 बजे। फिर मैं 5:30 बजे आई तो दरवाज़ा पूरा सारा खुला था। तो मैं बाहर से मैं देखी दादी गिरी थी, फिर ब्लड गिरा था तो मैं डर के मारे बाहर आई। मैं सबको बोली। कितना बजे रहते हैं? मैं खाड़ीवाड़ी में रहती हूँ, गणेश मार्केटिंग के होलसेल आप के घर में काम करते हैं? नहीं। हाँ। पण इन्फॉर्म केलें की एक मर्डर जाल्या सिनियर सिटीजनचे जाणटी बायलेची। आयज मर्डर जाल्या म्हणून हांव हांगा येयलो आनी फॉरेन्स कितें हें आमच्या खारेवाडा जेन्ना नॉन आमचे ट्युशन हॉल हिंगा सगळे रावतात। आयज हे भाशेन दिसाची मर्डर जावप म्हणचें फॉरेन्स एक दूख कशी दिसता। कित्याक थोडे दीस जाले एक 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप केली आनी मर्डर केली। ह्या भुरग्यांक आतां सिनियर सिटीजनाची ती बायल एकलीच रावताली, तेजी आयज मर्डर जाली। ती कितें दाखोवन दिता आमच्या गोंय हें दाखोवन दिता कितें देर इज नो सेफ्टी आमचे। आनी इतलें जाल्यार हेजेर कितें आहा आतां, हेजेर जबाबदारी कोण? ती जाणटी एकली रावताली म्हणून, आनी तेवूय जाल्यार रातचें जालें जाल्यार कितें एक दुसरे भाशेन आसलें। पूण दिसाचें ते मे बी दीस मर्डर मे बी दनपारची जाल्या आनी जे चेडूं भितर येयलें तें चेडवाक चोयलें आनी तेणें भायर येवन आवाज केलो। म्हणजे दाखोवन दिता कितें हे सिनियर सिटीजनाक आयज सेफ्टी म्हणटा ती ना। गोमंतक टीव्ही खातीर वास्कोच्यान शुभम तिओजी।